देवाचें शुभ वर्तमान। हांव मागणें करतां तें हांचेच पासत न्हय, तर हांच्या उतरां वरवीं म्हजे भावार्थ दवरतली त्या मनशा पासत। ती सगळीं एक जावं। जशें तूं बापा म्हजे सवे आसाय तेच भाशेन ती आमचे सवे एक जावं। आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं। जशें आमी एक तशें ती एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या। हांव तांचे सवे आनी तूं म्हजे सवे, अशी ती संपूर्णायेन एक जावं। आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसो तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवं। बापा, जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खोशी। आनी अशें तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा तांणी पळोवची, कित्याक संवसार वचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय। प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका वळखून घेवंक ना, पूण हांव तुका वळखतां आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण हांणी वळखलें। हांवें तांकां तुज्या नांवाची वळख दिल्या आनी अजून दितलो, हे परी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सवे आसतलो आनी हांवूय तांचे सवे आसतलो। देवाचें उतर हें।